सुरकीचे बापा आमी तुका आर्गां दिन वाजता ह्या दिसा पासत ह्या वेळा पासत आनी सगळें तुजें बरेपणा पासत जेजू तुका आर्गां दिता हे भाव पासत तेज्या तोंडानसून आमकां जायते शिकयलेल्या पासत उगडापे केले ते गूठ लिपोवन आसलेले आतांय तूं म्हज्या तोंडानसून उलयतलें जेजू जें कितें आनिकूय तूं उलयतलें आमच्या सगळ्या भाव भयणांच्या तोंडानसून म्हणून जेजू आमी तुका आर्गां दिता हे सोयीक आनी ही जागा आमकां तुवें तुजें उतर फुरगटूंक दिलेल्या पासत ही फॅमिली पासत आमी तुका आर्गां दिता तशेंच जेजू तुका आर्गां दिता हे आयज आनीक आमकां जशी आमी जेजूची कॉपी तूं आमकां कशी आमी जेजू भशेन जावंक जाय आनी आमी कितें करूंक जाय जेजू भशेन जेजून कितें केल्लें तें आमी कशें करूंक जाय तुज्याच उतरांसून होच पवित्र आत्मो जो तुवें आमकां एक शिकोवणदार कसो दिलेलो आसा हे देवकता तोच फुरगटतलो म्हज्या मनान चिंतून आनी तोंडानसून उलोवन एका एका आमच्या एग्जाम्पलांनी आनी घोवायकींनी आमकां हें उतर जे ओपाऱ्यांनी आसा तें समजना येद्या वखदार तूं उगडापे करताय म्हणून पवित्र आत्म्या तुका आमी आर्गां आनी दिन वाजता आनी सगळी एक क्लासीचो तूं कंट्रोल घेताय म्हणून तुका आर्गां दिता हे वेळार आनी तूं सगळें शिकयता येद्या वखदार म्हजें कितेंच न्हू पूण तुजें सगळें म्हणून पवित्र आत्म्या तुका आर्गां आनी दिन वाजता हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन. आतां आमी शिकलेलीं न्हू आमी कॉपी जेजूची आतां आमी जेजू कितें करता ते कॉपी जेजून कितें केलें तें आमी शिकोया न्हू जेजू कसो हे देवाच्या उतरा प्रमाणे चल्लो जेजू आमच्या भशेन आसलो आमी सगळ्यो गोत मागता मागता ना मागता आमी न्हू जाल्यार एका माग गो म्हाज्या पासत म्हाका ते म्हणजे जेजू कसो आसलो जेजूचे सगळ्यो गोत जेजू आर्गां दितालो जेजू सगळ्यो गोत आर्गांनी हें करतालो न्हू आमी पळोवया आयज 1 Thessalonians 5:18 जेजू आमकां कितें कशें आमचे परिस्थिती येयली म्हणटकूच कितें करूंक सोदता 1 Thessalonians 5:18 Thessalonians 5:18 कितें म्हणटा बायबल आमी सगळीं फाटल्यान म्हणया आनी कसलेय परिस्थितीन आर्गां दिया कित्याक ही जेजू क्रिस्ता सोवें अशें करून तुमी देवाची खोशी पावतल्यान कितें सांगता आमकां कसलेय परिस्थितीन आमकां कसली परिस्थिती आसता काय आमी सगळी बरीच परिस्थिती आसता सगळ्यो गोत आमच्या वांगडा आं बरीच आसता न्हू आं बरीच आसता हय हय तेन्ना आमी कितें करता तेन्ना आमी कितें करता कितें कितें आमकां बेजार करूंक आसता तेन्ना आमी कितें करता जेजू आमकां कितें सांगता प्रेयर ऑल द टायम पयलें सांगता पूण ओके धाडा म्हणजे प्रेयर म्हणटकूच आमी कितें करता प्रेयर कर सांगला म्हणटकूच आमी प्रे करता न्हू प्रेयर तो हें ना थिंकींग सो जाता आमकां ऑल टायम जायना पूण आमकां जेजू सांगता म्हणून आमी ट्राय करूंक जाय जायना म्हटल्यार जातलें ओके तेका लागून जेजू कितें सांगता आमकां तो जाता म्हणून ऑल द टायम आमी गीव थँक्स आर्गां दिवपाची कितें कितें बरेंपण आमकां बरें आमी कितें करता वायटाकूच पळोवन आमी तेका लागून आमकां राग येता वायटाकूच पळयता आमी बरें कितें केलां तें आमी पळयता तेका लागून आमकां राग येता ते आतां जर त्या मनशान आमकां कितें म्हटलें जाल्यार आमी त्या मनशाचें बरेंपण त्या टायमार चिंतिना तेणी आपणाक बाबा बरें शिकयल्लें पयलीं ना पयलीं कितें केलें पूण राग येता पळय तेंच आमी उलयता न्हू पूण बायबल आमकां सांगता सगळी परिस्थितीर कसलीय परिस्थिती जावं न्हू
एका कोंकणी बायबलाचेर आसा, जाता तें जावं आमी देवाक आर्गां दिवपाक जाय. ही देवाची खोशी जेजू क्रिस्ता वरवीं. कितेंय जावं आमच्या जिवितांत कितें जातलें, प्रॉब्लम आसा तेन्ना आमी देवाक कितें करूंक जाय, वखाणी दिवंक जाय न्हू. जेजू कितें करतालो, जेजू आमच्या भशेन ती म्हणटाली हें सोदतालो, कितें तरी म्हणटालो वायट उतरां ना. तेजे जिवितांत जायते प्रॉब्लम येताले, परिस्थिती येताली. एकदांच आमी पळयता मॅथ्यू 6 आहा तें ना मार्क 6 5,000 लोक आसलो जाणा. तेन्ना 5,000 लोकां भितर जेजूक ही परिस्थिती सारकी सोंपी आसली. हय, 5,000 लोक आनी कितले नुस्तें आसलें, 5 नुस्तें, 2 5 उणें आनी 2 नुस्तीं आसलीं. कितलीं आसलीं, 5 उणें आनी 2 नुस्तीं. आतां 5,000 लोकांक पावतलें. हय, ते वखदार जेजून कितें केलें, बेसांव घातलें. आमी त्या जाग्यार आसलीं जाल्यार, ताका लागून ब्रदर आमकां सांगतलो, जेजून आपणाचो प्रायस दिला, रोगोत दिला आनी आमकां सगळी पावर जो आमी म्हणजे कितें जाता तेजेर आमकां पावर आसा. कसो, जेजू क्रिस्ता वरवीं न्हू आमी तेजेर रात चलोव येता. आतां आमी रात चलोव येता सगळ्या हेंचेर, ही परिस्थितीचेर आमी कशें पावर करतली उलोवन न्हू. आतां जेजून कितें केलें, 5,000 लोकां कडेन मोन्यांनी हें केलें, कितें केलें ना, कितें केलें, उलयलें न्हू. आमी उलोवपाक जाय, पूण त्या टायमाचेर आमी कितें उलयतलीं. आमी एकांचें कितें दिसता तें उलयतलीं न्हू. जेजू 5,000 लोक आसा, मागणें आयक, तांकां येवणें 5च म्हाजे कडेन पुणे आसा, 2च हें आसा नुस्तीं, तूं वाडय न्हू. आमची अशी मागणी न्हू. पूण जेजू कितें उलयता थंय, थँक्यू म्हणटा न्हू, देवाक आर्गां दिता न्हू, थंयसर उबारता उणें आनी थँक्यू म्हणटा न्हू न्हू. आतां आमची परिस्थिती, आमकांय परिस्थिती आसता, आमी ती परिस्थिती कशें कितें करता काय, आर्गां दिता आमी, अशी आर्गां दिवंक जाय आमी. ही देवाची खोशी. देवाची खोशी कितें म्हणटा, आमी कसलेय परिस्थितीन कितेंय आमच्या जिवितांत जावं वायट ओ बरें, आमी देवाक कितें करूंक जाय, आर्गां दिवंक जाय न्हू. आं, देव आमकां कितें सांगता बायबलान, जेजून कितें केलें तशें आमी करपाक जाय न्हू. आमी रूल कशी करतली, आमच्या उतरांनीच, पूण कसलीं उतरां घेवन, संवसारी उतरां घेवन जावचें ना न्हू. आतां इतलीं वर्सां आमी संवसारी उतरां घेवनूच केलां, जालां ना न्हू. आतां आमी जेजू कितें सांगता तें करून, आतां आमच्याय जिवितांत इतलीं वर्सां आमी जेजू कितें सांगता तें करता आनी आमी असल्यो परिस्थिती येता तेन्ना आमी कितें करता, आर्गां दिता न्हू. आतां जेनेसीस 1:1-2 कितें म्हणटा पळोवया आमी. देवान कितें केलें, तेजे मुखार परिस्थिती आसली न्हू. औरंब्याक देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली, पूण पृथ्वी आकार नाशिल्लो सोंबीर काळोखान बुडलोलो आनी देवाची शक्ती उदका वयर वस्तताली. कितें सांगता आमकां, देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली पयलींच, आनी देवाच्या मुखार आतां परिस्थिती आहा न्हू. ही पळय, पृथ्वी खंय आकार नाशिल्लो आसलो, आकार नासले पृथ्वीक, कांयच नासलो. सोंबीर सगळो काळोखान बुडलोलो आनी देवाची शक्ती, त्या टायमार पवित्र आत्मो आसलो, देवाची शक्ती उपसताली, म्हणजे तो कांय काम ना न्हू म्हणून ती वयर उपजताली. देवान म्हटलें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. देवान कितें म्हटलें, काळोख आसा उजवाड जावं म्हटलें. सोंबीर सगळो काळोखान बुडलोलो आसा, पृथ्वी माखोल आकार नासलेली, थंयसर उजवाड जावं म्हटलें. तेणी डायरेक्ट आपणाक कितें जायें
ते उलयले न्हू. आमी आमचे परिस्थितीक कितें उलयता काय आमी कितें उलयता आमचे परिस्थितीक कितें दिसता तेंच न्हू. आतां जेजू कडेन बसून कितले जाण येयले, कुड्डे येयले. जेजू कितें करतालो, तांकां कितें जाय तें उलयतालो न्हू. ते तांकां पळयतालो, तो ते कुड्डे कशे पळयतालो, ताका तो दिश्टी पडटा अशें पळयतालो न्हू. हात आरकार येयलो, तेजो हात उबारता असो तो पळयतालो आपणाच्या हितून. बायबलान पळोवशी तर न्यू टेस्टिमेंटान तो कोणी येयलो तांकां केन्नाच तांकां नांव धरिनासलो. धरतालो तो आपणाक कितें जाय तें उलयतालो न्हू. उजवाड घे म्हणटालो. आतां कोणी येयलो, एका दिश्टी पडना, कावखान आसा, कावखा वच असो कांय म्हणिनासलो न्हू. कितें स्ट्रेट उलयतालो. ते आमी आतां आमचे परिस्थिती, आमकांय केन्ना परिस्थिती येता, आमी कितें उलयता आमचे परिस्थितीन. सगळ्यांक परिस्थिती हें आसा न्हू, प्रॉब्लम आहा न्हू. ते प्रॉब्लम आमी कशें जेजू भाशेन पळयता काय ते प्रॉब्लमा, काय आमकां जाय तशें पळयता आमी. आनी मागीर आमकां जाय तसोच रिजल्ट गावतलो न्हू न्हू तोच. पूण आमी जर जेजूक जाय तशें पळयता, जेजू जर कोणाकूय येयल्लो तांकां नांवां धरिनासलो ना. उजवाड घे, हात वयर कर, म्हणजे तो ते कितें आसा न्हू. कित्याक एक टायमाक ते सगळे वायट सगळे कोणा कडसून येता, देंवचारा कडसून येता न्हू न्हू. सो तो केन्नाच देंवचाराची ती उतरां म्हणजे तेजे कडसून येता, पूण त्यो आपूण तो उच्चारन नासलो. उच्चारतालो हे सगळे कम फ्रॉम डार्कनेस म्हणटा न्हू, किंगडम ऑफ डार्कनेस. तो ते उलयनासलो कावकातले कितें, तो उलयतालो सगळे उजवाडाचे. जसो देवान उजवाड जा म्हटल्यार तसोच तो उजवाडाचे म्हणजे जिविताचे. जिवीत आतां आमी कितें उलयता सगळें आमचें वायट. जेन्ना आमी वायट उलयता तेन्ना वायट जाता आमचे कडेन. जेन्ना आमी जिवीत उलयता न्हू, बरें उलयता तेन्ना आमचेशी बरें जाता. आतां बापान कितें म्हटलें, बरें उलयलें, उजवाड जा म्हटलें. थंय तरी तर ती परिस्थिती अशी आसली की थंय सुंबूर कावखान बुडलेलो, सगळे प्रितीम आकार नासलेलो आसलो. तसले आमचे एकदां एकदां अशीच परिस्थिती जाता न्हू. एकदां एकदां आमकां वाटूच मेळना प्रॉब्लमाक, कांयच दिश्टी पडना. त्या टायमाचेर आमी कितें उलयता, बरें उलयता काय वायट उलयता. आनी ते कितें उलयता ते आमच्या उतराचो परिणाम आमकां मेळटा न्हू. आमी आतां इतलीं वर्सां जाणा, आमकां कांय येना न्हू, खबर ना. आतां आमी आतां पळोवया, आमी वखाणी म्हणजे पयलीं आमी सामसान पळोवया वखाणी करतना आमकां देव कितें करता. आमी साम्स 103:1. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Psalms 103:1. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची वखाणी कर, सगळ्या मनान, काळजान आनी शक्तीन ताचे पवित्र नांवाची वखाणी कर. कितें कर म्हणटा आमकां, आमकां सांगता न्हू बायबल सगळ्यो गो देवाक आमी आर्गां दिवंक जाय. हांव म्हणटा आत्म्या म्हज्या, दावीद सामसान सांगता, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची वखाणी कर. देवाची वखाणी करूंक जाय. आमी कोणाची वखाणी करता दिसपट्या जिवितान आमच्या, देवाची करता. आमकां कितें रिपोर्ट पासून दिलो जाल्यार तेजी सगळो गोट वखाणी न्हू. म्हाका अशें जालां, म्हाका तशें जालां, म्हाजें अशें प्रॉब्लम न्हू. हांगा आमकां देव दावीद सांगता, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची वखाणी कर, सगळ्या मनान, काळजान, शक्तीन ताचे पवित्र नांवाची वखाणी करात. आमकां फक्त कोणाची वखाणी करूंक जाय, हांगा देवाची वखाणी करूंक जाय न्हू. हे पृथ्वीर आमी आसतना आमी फक्त देवाकूच वखाणूंक जाय, तेज्या नांवाची आमी वखाणी करूंक जाय. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्वराची वखाणी कर आनी ताचे उपकार केदीच विसरूं नाका. कोणाचे उपकार, देवान आमच्या लायफान कितें केलां न्हू, जिवितान आमच्या कितें ना कितें केलां न्हू. सो तेजे आमी केन्नाच उपकार विसरूंक जायना न्हू. आमकां जेजून कितें केलां तेजे आमी उपकार आठोवंक जाय.
आमी एकदां म्हणटा कित्याक देवान आमकां म्हणजे देवान कितें केलां. थोडी म्हणटा देवान आमकां लायफ तरी आहा न्हू, आमी जिवी आसा न्हू. थोडी आयकूंक ना तुमी केन्ना, कित्याक आमी देवाक हें करूं, वखाणी दिवं. कितें केलां बरेंपण आमच्या जिवितान. आमी जिवी तरी आसा न्हू, जिवी ना आमी. सो आमी कित्याक जिवी आसा, फक्त देवाकूच लागून न्हू, जेजूक लागून न्हू. आमी कितली वायट करता, आमी वायट करिना. दिसपटे जिवितान आमचें हें आसता. आमकां जिवीत फावो आसलें वायटाक ना, जेजूची काकूत म्हणून आमी हांगा जिवी आसा ह्या पृथ्वीचेर न्हू. फुडें म्हणटा जेन्ना आमी तेची वखाणी करता तेन्ना तो कितें करता पळय, तो सगळे तुजे अपमान भोगशिता, सगळे वायटाक वखद दिता. कितें म्हणटा तो, सगळे अपमान भोगशिता जे म्हाज्या जिवितान अपमान आसा, आनी वखद लायता आमच्या गायांक म्हणजे वायटाक. कितें आमचे कडेन वायट जालां आमचे भितर, आमी हिनयलींग म्हणटा न्हू, आमी हिनवूण आहा, हें आसा म्हणटा न्हू सगळीं जाणां. ताका तो वखद लायता. जेन्ना आमी तेची स्तुती करता तेन्ना तेजें आमी बरेंपण आठवता, जेन्ना तेजें आमी बरेंपण उगडास करता, तेणी आमच्या पासत कितें केलां, तेन्ना तो आमच्या भितर आसलेलें ताका वखद लायता. सगळे अपमान आमकां आमी कितें केलां, आमी हें करता तें सगळें आमच्या पासत तो भोगशिता, हें करता, सगळें भोगशिता. आमी कितें वायट केलां तितलें जेन्ना आमी वखाणी करता तेन्ना तो तुजें जिवीत फोंडांसून निवाडटा. कितें करता, फोंडांसून मरणाचेर तरेर पावता तेन्ना पासून आमकां तो, जेन्ना आमी वखाणी करता तेन्ना तो आमकां नवें जिवीत दिता. एकदां न्हू हांव एक टेस्टिमनी सांग, ब्रदर सांगतालो एक रिट्रीटाक कोणाक तरी हार्ट अटॅक येयलो आनी ताचो चेडो आसलो आनी ताका हाडलो म्हणटा, आनी आपणाक म्हणटा पवित्र आत्म्यान सांगलें तूं वखाणी कर, डांस कर, देवाक वखाणी कर. आनी आपूण नाचतालो आनी ताचो चेडो ताका असो रागान पळयतालो म्हणटा, कित्याक ताचो बापूय मरणाचे तरेर आसा फोंडा कडेन. तो नाचता नाचता डॉक्टर येयलो आनी तो आतां आवट ऑफ डेंजर म्हूण सांगलो, म्हणजे बरो जालो. आनी तो चेडो मागीर ताका सांगपाक लागलो, म्हाका तुजो इतलो राग येयलो, तूं नाचता, तूं वखाणटा देवाक, तूं वखाणी करता, म्हजो बापूय हांगा फोंडार पावपाचो आसा पळय. जेन्ना आमी वखाणी करता तेन्ना देवाक, तेन्ना तो फोंडांसून पासून आमकां निवाडटा. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कळवळेचो मुकूट घालता. तुज्या माथ्यार आमकां मुकूट घालता. मागीर जेन्ना आमी वखाणी करता देवाची, आत्म्या म्हज्या वखाणी कर, आमी तेन्ना तो आमचे, जेन्ना आमी वखाणीच करता न्हू देवाक, तेन्ना आमकां मोगाचो मूख करपाचो. आमकां जायना न्हू मोगाचो मुकूट, दोळ्याराचो कळवळेचो मुकूट घालता आमचेर. आनी म्हणटा जेन्ना तुमी आमी वखाणटा तेन्ना म्हणटा तो तुजें जिवीत देण्यांनी भरता, देण्यांनी भरता. सगळे देणे तेजे कडसून सगळें बरें येता न्हू, तेच देण्यांनी तो आमकां सगळें बरेंपण, आत्मीक देणे आनी संवसारीक देण्यांनी भरता. आमी फक्त आत्मीक हेजे संवसारीक म्हूण चिंतचे न्हू, आत्मीकूय दिता आमकां देणे. गरुडा परी तुका नव्यान तरणाटे पिरायेर पावयता. गरुडा परी इगल, कित्याक गरुडा परीत म्हणटा तो. आनी कितलीं सुकणीं आसा न्हू, सुकणीं ना, कावळो म्हणटा सगळीं हुशार. आमकां तो गरुडा परी तरणाटे पिरायेर, यंग एज, आमी जेन्ना वखाणटा तेन्ना देवाक आमकां तो तरणाटे पिरायेर इगला भाशेन, गरुडा भाशेन. कित्याक जाणाय, गरुड एक पक्षी आहा, एक बर्ड आहा, तो आपल्या 40 वर्सां जालीं न्हू, तो एका दोंगरार वयता खंय वयर खंय, आनी आपणाची सगळीं पाखां काडटा, चोच परत हें करता, झरयता, नाक्षो झरयता,
आनी परतो तो ताका पाखां येता आनी परतो तरणाटे पिरायेर पावता. सो देव आमकां तशेंच सांगता, आमी जेन्ना तेची वखाणी करता तेन्ना आमी तरणाटे पिरायेर पावता. एके वाटेन जेन्ना आमी वखाणी करिना तेन्ना कितें जाता, आमी जाणटी जाता आसतलीं न्हू. आतां परतें पळयल्यार दिसता न्हू ना. म्हाका आतां उडासना सिरातान एकदां वाचलेलें हांवें, जेन्ना आमी सगळें भार घेता न्हू तेन्ना आमचे केस बीन रोखडे पिकता म्हणटा. चिरात चॅप्टरान आहा, पूण हें ना म्हाका आतां उडास येयलो आतां. सो बायबल सांगता आमी जेन्ना वखाणटा तेन्ना आमी जरी आमची एज जाता, एज जाल्या पासून जाल्यार आमी तरणाटे पिरायेर पावता म्हणटा जेन्ना आमी तेची वखाणी करता. ताका लागून तो गरुडाचें एग्जाम्पल दिता. इगल कितें करता पळय तें. इगल एक हुशार हें न्हू. तेजें एग्जाम्पल आमकां बायबलान खूब कडेन मेळटा. तेज्या भशेन आमचें पावलां तेज्या भशेन हें जातलीं. इवन आमी सोंग्सान बसून म्हणटा न्हू, इगल न्हू कसली परिस्थिती तेज्या लायफान येयले न्हू, ते एकलेच इगल सारकें खूश जाता. केन्ना स्ट्रॉम येता न्हू, स्ट्रॉम वादळ येता न्हू तेन्ना ते खूश जाता. कित्याक ताका ते तेजेर न्हू उडोवंक गावता. आमी ताका लागून आमकां देव इगला भशेन कित्याक सांगता, गरुडा भशेन आमकांय जेन्ना असली परिस्थिती येयली म्हण तेज्या भशेन आमी उडोवंक जायी. कळटा. तेज्या भशेन आमी उडपाक जायी. ताका लागून तो आमकां इगलाचे गरुडाचे एग्जाम्पल दिता. कित्याक सगळ्यो गोड इगल जशें परिस्थिती पळोवन घेवन लिपोना दुसऱ्या सुकण्या भशेन. दुसरे बर्ड्स आसता ते कितें करता, वादळ बीन येयलें म्हणटकूच कितें करता, लिपता. पूण हें एकूच कितें करता, खंय इगल उठ्ठा, कुसता. कित्याक ताका सारकें तेजेर तें उठ्ठा, बरें उठ्ठा सारकें. तशेंच आमकांय तो सांगता तेज्या भाशेन आमी जेन्ना सगळ्यो परिस्थिती येता पासून तेज्या भाशेन आमी उठ्ठा. म्हणजे आमी आर्गां दिवंक जाय सगळ्यो गोड. तेजे कसली आमी आर्गां दितली, देवान आमच्या जिवितान कितें बरें केलां तें. हां, जेजून आमी पळयता खुर्साचेर न्हू. आनी आमकां जाणा पयलीं आमकां कितें कळटालें, जेजून फक्त 5 गाये घेतल्या, जेजून फक्त आमची पातकांच घेतल्या खुर्साचेर न्हू. आमकां कळटालें जेजून 7 वस्ती म्हणजे जेजून आमच्या पासत कितें केलां खुर्सा तें कळटालें आमकां पयलीं. पयलीं आमी फक्त जेजून आमच्या पातकां खातीर मेला म्हणटाले न्हू न्हू स्टार्टींग. तेन्ना आमकां देवाच्या उतराची समजुणी नासली तेन्ना आमी म्हणटाले जेजू आमच्या पासत पातकाक लागून मेला, इतलेंच जाणा. आतां आमी तेजे पसून त्या खुर्सार पळोवन आमी देवाक कितले वखाणी करूं येता न्हू. तेन्ना आमचे कडेन ह्यो वस्तू सगळ्यो जाता. सर्वेस्वराचे खोर्तुपाळ नियाळाय जुलाम भोगतल्यांक तो नीत करूंक दिता. जुलाम म्हणजे गुलामपणान जे आसा आमी. आतां आमी पयलीं गुलामपणान आसली न्ही सगळीं. ब्रदर सांगतालो म्हाका देवान पातक केल्या आनी सगळीं गुलामपणान सकयल आमकां अशी वयर आसली. आमी सगळीं तसले गुलामपणान आसा न्हू. आमी कोणाच्या पातकाच्या, चडशीं पातकाच्या गुलामपणान आसा न्हू, दुयेंसाच्या गुलामपणान बेडीचेर. जेन्ना आमी वखाणटा तेन्ना तसल्या गुलामपणाची देव आमकां सोडयता. देव आमकां त्या गुलामपणाची सुटका दिता जेन्ना आमी वखाणटा तेन्ना. फुडें आसा आमी घरा वाज. पूण आमी जेन्ना वखाणी करता तेन्ना देवाची आमकां बरेंपण मेळटा न्हू. सो आमी वखाणी करूंक जाय जाल्यार करूंक जाय काय आमी गुणगुणूंक जाय आमचे परिस्थितीक पळोवन. जाणा न्हू मोजेसान तेज्या फुडें आहा. मोजेसान जेन्ना आपणाचे पोरजेक देवाचे पोरजेक जी गुलामपणान आसली तांकां तेणी कितल्या फारां तरी तांकां धाडिनासली गुलामपणाची. पूण जेजू मोजेसान तांकां कशी काडली गुलामपणाची न्हू. ती जर तेंच्यांनी जर तेजे उपकार आटयल्ले जाल्यार ती प्रॉमीस लँडार पावतली आसली न्हू. एक एग्जाम्पल, तांकां पळय वाट नासली तांकां. दुर्याची वाट केली आनी मोजेसान तांकां गुलामपणाची सुटका दिली.
ती वखाणी करपाचे सुवातेर ती कितें करताली, सगळ्यो गोत गुणगुणटाली, हें ना तें ना तें ना करताली न्हू. सो आमी ते परिस्थितीर आहा काय जेजून आमकां ऑलरेडी असल्या गुलामपणाची आपणाचें रगत दिवन सुटका दिलेली आसा न्हू. आमी कसली गुणगुणपाची परिस्थितीर आसा काय आमी वखाणी करता जेजूची. वखाणी करता जाल्यार आमकां हें सगळें ज्यो आमचे अपमान बक्षिता, कितें आमी वायट केलां तें फोंड्यानसून आमकां निवारता. मोगाचो कोणवळाचो इगला भशेन आमी तरणाटे पिरायेर पावता जेन्ना आमी वखाणी करता तेन्ना देवाची. आमी कोत्ता काय वखाणी करपाक जाय. आमी वखाणी मागीर ते इज्रायल परजेचें कितें जालें, बायबल म्हणटा 4 दिसाची वाट आसली. 40 वर्सां लागली. कित्याक ती गुणगुणटाली आनी म्हणजे देवाक तेंच्या जिवितान तांकां देवाची खोशी म्हणून तांकां तेणी भायर काडलेली न्हू. देवाची खोशी नासली तांकां प्रॉमीस लँडार वचपाक, देवाची खोशी आसली, पूण ती देवाची खोशे प्रमाणे चल्ली ना. म्हणूनच ती परत गुलामपणान पावली न्हू. गुणगुणटाली. देव कितली तेंची काकूत करतालो. बायबलान वाचशी जाल्यार तेंच्यो कपडे म्हणटा 40 वर्सां झरोंक ना, वाडो झरोंक ना. इतली मोग करतालो जेजू तेंचो, देव तेंचो मोग करतालो न्हू. देव तांकां एकान एक चान्स दितालो, पूण ती सगळ्यो गोत आदलेंच तेंचें थिंकींग तेंच्यांनी न्हू आदलें काडूंक नासलें. आमी आदलें थिंकींग काडूंक जाय. आतां कोणी म्हणटा न्हू, बायबल आमकां सांगता आदल्यो घडण्यो उडास करूं नाका. आदल्यो घडण्यो आनी हे उपकार, हे बरेंपण डिफरंट आसा न्हू. आमी पळोवया आमकां आदल्यो घडण्यो कितें म्हणटा तो. आयजाया 43:18. थँक यू जेजस. 43:18-19 पळोवया. ते आमकां कितें सांगता, ते बरेपणाचे उपकार देवान आमच्या पासत कितें केलें ते उपकार आठोवंक जाय आनी आर्गां दिवंक जाय. हांगा कितें सांगता आमकां 14 आयजाया 43:18. आदल्या घडण्यांचो आनीक उगडास काडूं नाका. आदल्यो घडण्यो इज्रायल परजा कितें करताले, आदलेच घडण्यो उगडास करताले. थंय आमकां बरें जेवण गावतालें, थंय हें तें गावतालें म्हणटाले न्हू. आनी देव म्हणटा आमकां सांगता आमी आदले परत परत उडास काडटा न्हू. येना आदल्या घडण्यांचो आनी उडास करूं नाका. पुर्वजा काळाचो मनान हाडूं नाका. कितें म्हणटा पुर्वजा काळाच्यो म्हणजे आदी कितें केलां कोणी आमच्या भुरग्यापणान जावं पुर्वजांनी कितें केलां. आमी म्हणटा न्हू आमच्या पुर्वजांनी हें केल्लें म्हणून आमकां हें भोगचें पडटा न्हू. तेजो म्हणटा उडास काडूं नाका मनान सुद्दां. पळयात कितें म्हणटा, तेजो उडास काडूं नाका आनी पळयात आपणें तुमकां नवें कर्तुबा करून हांवें वेता तें घडोवन येता. दिश्टी पडना तुमकां तो क्वेश्चन मार्क म्हणटा. आपणें तुमकां नवें केलां तें तुमकां दिश्टी पडना. हांवें अरण्यान हांव एक नवो रस्तो करता, पाड जमनींतल्यान नदी व्हांवश्यो करता. सगळें तेणी नवें आमकां करूंक जाय जाल्यार, आमच्या जिवितान आमकां नवें पळोवंक जाय जाल्यार आमी पोरणें सोडूंक जाय न्हू. पोरणें आदल्या काळान पुर्वजा काळांनी कितें हाडलेलें तें मनान हाडूंक जायना. तें आमी सोडून दवरूंक जाय. कित्याक देव आमच्या सवयी नवें करूंक सोदता, कितें तरी नवें करूंक सोदता. पूण आमी कितें करता, पोरणेंच आदलेंच घट धरून बसलेलीं आसा. जाता बरें, आदलें सोडल्या शिवाय आमकां बरें दिश्टी पडटलें. देव म्हणटा हरण्यान एक वाट ना, थंयसर वाट पाड जमनीन उदीक नासा, थंय आपूण तुमकां नदी व्हांवश्यो करतलो. केन्ना आमी पोरणें सोडीत जाल्यार.
आदले घोडणीचे कितें उडास करूं नाका म्हणटा. आनी आमी कितें करता, चडश्यो आमच्यो खबरी कसल्यो आसता, बऱ्यो सांगता आमी नव्यो खबरी, आदलेच न्हू. आतां आमकां नवें करून दवरला जेजून, तें आमी सांगता. चडश्यो आमच्यो खबरी आदीं कितें जालें तेंच न्हू. पूण जेजून नवें कितलें बरें बरें करून दवरलां, तेज्या पासत आमी वखाणी करूं येता. कितलें करूं येता न्हू आमी जेजूचे. पूण आमकां कितें जालें, आदीं जाल्यार म्हाका डॉक्टरान रिपोर्ट दिल्लो न्हू, तो उडास येता न्हू, येना. पूण देवाचें बरेंपण आमकां उडास येता. जेजून कितें बरोवन दवरलां तें उडास करूंक जाय. उडास केन्ना येता, कितले वस्तूचो आमकां घरान सुद्दां न्हू खूब फारां एक एक ल्हान ल्हान वस्तूचो आमकां उडास उरना. मागीर आमी कितें करता, परत परत उडास करता न्हू. नाल्यार कोणाक तरी सांगता न्हू, म्हाका उडास कर म्हणून. सांगिना तुमी ना. तशेंच देवाचें उतरूय आमकां उडास करूंक जाय जाल्यार परत परत तें आमी नियाळूंक जाय. आनी कोणाक सांगूंक जाय आमकां उडास कर, विसरूंक जाय. कितें म्हणटाले गो ते स्क्रिप्चर, आं, हे उतर अशें आमचें कितें जिवीत. जॉन 6:33 म्हणटा, माय वर्ड इज लायफ एंड स्पिरीट. हें देवाचें उतर म्हणजे हें आमी आतां उतर म्हणटा, पूण एक्चुली हें देवाचें जिवीत आनी देवाचो आत्मो. हो बायबल न्हू, बायबल देवाचें जिवीत आनी आत्मो. तेन्ना आमी जर हें देवाचें जिवीत हें उतर वाचतना आमच्या भितर कितें जाता, कितें येता, जिवीत आनी आत्मो येता. तेन्ना वायट कितें उडोवंक शकता आमच्या भितर ना न्हू. पूण तें आमी नियाळ करूंक जाय. आमचें पोरणें सगळें काडूंक जाय. आमच्या भितर कितें आसा, म्हणजे कोणी कितें सांगलेलें आसा, हें खाल्लेलें आहा तें खान अशें जाता ना. आमी तें काडून सगळ्या आदल्यो काडून बरें घालूंक जाय भितर. कितें घालूंक जाय, हें देवाचें उतर. देवाचें उतर जेन्ना आमच्या भितर येता तेन्ना कितें येता आमच्या भितर, देवाचें जिवीत आनी आत्मो न्हू. कळटा. सो आमचो टायम कित्यान घालूंक जाय आतां आमी, आं, गुणगुणून, आं, देवाक वखाणी करून, देवाच्या उतरान वखाणी करपाक न्हू. कित्याक आतां आमी इतलो टायम वेस्ट केला फक्त गुणगुणून. इज्रायल पडचे भाशेन न्हू गुणगुणटालीं. कितें 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 जालें जाल्यार गुणगुणटालीं, कितें जालें जाल्यार गुणगुणटालीं. आनी तेन्ना न्हू तांकां गुणगुणटालें तेन्ना बरें. आमी जेन्ना गुणगुणटा न्हू, आमी केन्ना कंप्लेनी करता न्हू, आमकां बरें कितें आनी वायट कितें तेजेर डिसिजन घेवपाक जायना. तांकां पळय, एक तांकां जेन्ना ते 12 जाण गेले, 10 जाण हितूंतल्यान 2 जाण ते केल्यात आनी जोशुआ गेल्लो. तेन्ना तांकां त्या गांवान अशी प्रॉमीस लँडार बरें गांव आसलो, बरो एक द्राक्षा बीन मोठी. गूड न्यूजाचेर दाखयला ते मोठी. म्हाका दिसता ती एक आमी वॉटरमेलन बीन पळयता न्हू, तशी येदी व्हडली द्राक्षा, केळी येदी व्हडली गोड घेवन येयल्या. ते सगळे व्हडले बरें उत्पन्न आसलें आनी बरी प्लेस आसली तर. पूण तांकां कितें दिसती पडलें, 10 जाणां वायट, इवील रिपोर्ट म्हणटा न्हू ताका, वायट दिश्टी पडले. आनी तांकां 2 जाणांक सगळें बरें दिसलें. पूण त्या लोकांक तांकां स्वत मानूंक जायना जाल्यार तेजेर इतलें बरेंपण आसतना. जेन्ना आमी कंप्लेनींग, आमकां जर जेजूचें बरेंपण दाखयत जाल्यार आमकां स्वत मानूंक जायना न्हू. जेन्ना आमी आमचेच आदले घडणेचेर आमचेच घेवन जर पुर्वजांचें कितें बसलां आनी आमी तांकां दाखयता, पळय जेजून तुज्या पासत कितें केलां, पळय पळय जेजून खुर्सार मेळ्ळा, जेजून सगळें, तांकां पळोवंक जायना बरेंपण. कितलीं जाणां आसा न्हू, आमकां आमी वायट म्हणजे आमी वयता न्हू घरा घरांनी, आमी पळयता तांकां कितलें डिफिकल्ट जाता. कित्याक ती आदले सोडून दिवंक सोदिना. जर आमी आदले सोडून दिवंक सोदिना जाल्यार आमकां देवान आमच्या जिवितान नवें कितें केलां तें दिश्टी पडचें ना.
कश्यो वाटो करता तो प्रॉब्लमांसून म्हणजे अरण्यासून म्हणजे आमच्या प्रॉब्लमान जरी आमकां वाट दिसना ते वाट दिसली पडटली म्हणटा तो जेन्ना आमी आदले सोडून दितले तेन्ना डिफिकल्ट जाता पूण आमी ट्राय करूंक जाय न्हू कसल्याय परिस्थितीक आमी स्टेप घेवंक जाय न्हू आमी हांव तितूनचे भायर सरतलें हांव हें करची ना तें करची तेन्नाच आमकां देवाचें बरेंपण दिश्टी पडटलें एक धाकटूशी हें सांगता स्टोरी खंय एक धाकटुलें भुरगें आसलें बापायन ताका फर्स्ट बर्थडेक खंय डायमंडाचो म्हणजे फॉल्स डुप्लिकेट डायमंडाचो नेकलेस दिलो आनी बापूय ताका सांगता तो दी म्हाका वर्साच्या वर्सा सांगता पूण तें चेडूं ना दिना तेणी एक दीस अशें वाजोवन म्हटलें ओ म्हाजो बापूय सदांच म्हणटा हो दी 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 म्हणटा नेकलेस दी दी तेणी 10व्या बर्थडे दिसा बापायक दिवपाचें डिसिजन घेतलें आनी तेणी दिलें ते बदलेक ताका बापायन कितें दिलो खरो डायमंडाचो नेकलेस दिलो कळटा कितें तें आमी देवूय आमकां बरें कितें दिवंक सोदता जाल्यार आमी कितें करता देव आमकां सांगता न्हू सोडा आदले सोडा आमी ते घोट धरून बसल्या जायत आदले आमी सगळे घोट धरून बसल्या जायत आनी आमकां फुडें बरें दिसना जायत न्हू कितें तरी आसा न्हू देव आमकां बरें दिवंक सोदता आमी कितें केलां ना ना आदल्याकूच वेंग मारूंक लागला तो सांगता आमकां आदले सगळे घोडणी सगळे विसरत मनान सुद्दां हाडूं नाका म्हणटा येतल्यो पूण आमी ते सोडपाक येतले आमकां येवचें ना न्हू येताच आमकां सुद्दां येता पूण आमी ते देवाच्या उतराचेर आमकां बायबल सांगता चिंतना येता आमकां आदले हेजी येना चिंतना येता आनी बायबल आमकां कितें सांगता चिंतनाचेर निवाडो कोण दिता आमकां आमकां चिंतना येतलीच येयना न्हू आमकां येता चिंतना कितें पळयता तेजेरूच आमकां चिंतना येयली न्हू आनी चिंतना येयल्या शिवाय आमी एक्शनीन कितें घालिना वायट बीन बरें सगळ्यांचेर आमकां चिंतना येता पूण चिंतनाचेर आमकां निवाडो कोण दिता फक्त हे देवाचें उतर पळोवया एब्रोवाची चीट एब्रू 14:12 4:12 सॉरी खरेंच देवाचें उतर जिवें आनी बोलिश्ट ते दोनी वाटांनी पाजलेले तलवारी पसत रोमता जंय मनशाचो प्राण आनी आत्मो तशें सांदे आनी मेंढरू दोशी जाता थंय पर्यंत ते रिगो शकता ते मनशाच्या काळजाचे ओतरे आनी चिंतना तपासून ताचे विशयी आपलो निवाडो दिता कितें म्हणटा हे देवाचें उतर जिवें न्हू सोडसोडीत आमी जिवी आसा आमी कितें काम करूं शकता जिवी आहा म्हणून सोडसोडीत आहा म्हणून कोता न्हू तशें हें देवाचें उतर एक जिवें सोडसोडीत तें काम करता आमच्या भितर जेन्ना आमी ते भावार्थान सोत मानता तेन्ना तें काम करता आमच्या भितर न्हू आनी ते म्हणटा दोनी वाटांनी तलवारी पसत एक सुरी दोनी वाटांनी तिका धार आसा जाल्यार कितें जाता कातोता न्हू कितें दोनी वाटेन गेल्यार कातोता न्हू तशें हें देवाचें उतर आमी जशें कळ्ळें उलयता तेज्या पासत उलयता जाल्यार म्हाकाय तें लागता कित्याक सांगता जाणा हें देवाचें उतर आमची एक सोयरी आसली तिचो चेडो 12-13-14 वर्साचो असो आसतना ड्रग्स सोरो भियातालो आनी जेन्ना ताका देवाचें उतर तिका तिची आवयक तो मारतालो बीन तिका जेन्ना आमकां कळ्ळें एके सुवातेर तसल्यांक ब्रदर जॉन्सनाचें तेन्ना गिरी घर आसलें थंय एकलो भुरगो आसलो तो बीन असोच आसलो आनी तो बरे भाशेन पयलीं तेणी मस्ती केली ग्रील बील मोडून गेलो मागीर ताका मोगान पयलीं ताका हें केलो एटॅक मोगान हें केलो तो सदरूच रावून तो तेंचे दुसऱ्यांची पयलीं तो पावलो मागीर भितर येयलो आनी तांकां इतलो मोग दिलो ताका ब्रदरीन सांगलें कोणूच ताका विचारचो ना तूं खंय गेल्लो कितें फक्त मोगान हें करा आनी तो ताका मोग तो न्हू दुसऱ्या तांकां थंयसर पळय कोण ड्रग्स सोरो तांकां पळयतालो आनी तेजी घोवायकी आयकली तेन्ना आमी
एका ब्रदरीक मेळपाक गेली. तो ब्रदर्स कितें म्हणूंक लागलो, देवाक आर्गा हेची आवय आसा, म्हणजे आवय आसा. एक एग्जाम्पल दिलें. आवय म्हणजे कितें, एक झाडाचें मूळ. झाडाच्या मुनाक कितलें सारें म्हणल्यार कितें जाता, बरें जाता न्हू झाड, बरी फाटे फुलां फळां बीन बरी जाता. तसो तो एग्जाम्पल तेणी सांगलें. आनी तिका सांगलें, तूं जितलें मागणें करतली तुज्या चेड्याक पावतलें. आनी ती दुयेंस आसली, तिका चलोंक, म्हणजे ती आमी म्हणटा न्हू सगलो भार घेतलेलो तिणें सगलो. तिका चलपाक जायनासलें सारकें, रांदपाक, म्हणजे तशीच करतली ती. कित्याक तिणी सगलो यंग आसली ती, पूण तिणी सगलो भार घेतलेलो संवसाराचो. घोवूय तिचो मेळ्ळो आनी दोगां भुरगें आसले तिका चेडे, तेंचे लायफ पळोवन जायनासलें. जेन्ना तिका हो वायट बूक दिलो, तो वाचता तूं वाच म्हणून सांगलें, कन्सर्निंग एन वरी एन फियर. हुस्क्या खोती पासत मागणें. बरें आहा न्हू हुस्को आनी खोती, तेज्या पासत मागणें. तें आमकां सगळ्यांक हुस्को आहा न्हू, खोती आहा संवसाराच्यो, ते पासत तें मागणें म्हणपाक. आनी तिका अशेंय सांगलें, जेन्ना तूं म्हणजे चोट्टी येता आमकां, आमच्या जिवितान प्रॉब्लम येयले म्हणटकूच सोडून दिवंक जायना. तिका एक एग्जाम्पल, आमी जेन्ना चोट्टेर वयता तेन्ना बस बीन थांबता चोट्टेर? ना, फुडें वयता न्हू. आमी गाडी चलयतना चोट्टी येयली बाबा नाका म्हणटा आमी रेस करता आनी फुडें वयता. तशेंच आमच्या जिवितान जेन्ना आमी प्रॉब्लम येयले आनी आमी तेन्ना देवाचें उतर उलयता तेन्ना अश्यो चोट्ट्यो येतल्यो. जर आमी ते चोट्टेक पळोवन देवाचें उतर उलोवपाचें सोडलें जाल्यार कितें जातलें, आमी खंय वचोंक जाय पावतलीं. हांगा जाता ते खरसवाड्या अशी रोड आहा, नासनोडा बीन वचपाक गावता, ते चोट्टी मेळटा मदीं. आमी थंयच जर एग्जाम्पल थंयच पावून रावलीं गाडी घेवन, पावतलीं आमी नासनोडा बी ना न्हू. तशेंच आमी हे प्रॉब्लम येयले आमकां जेन्ना देवाचें उतर उलयता तेन्ना, अशें तेन्ना आमी सोडलें जाल्यार आमी देव आमकां कितें दिवंक जाय थंय पावतलीं ना न्हू. तेन्ना ताका थंय सांगलें. आनी तिच्या लायफान जेन्ना ती स्टार्ट केलें, तिच्या घरान तिका पयलीं प्रॉब्लम, 5 उठ्ठाली ती आनी तिका लूक 4:18 दिल्लो. सर्वेसराचो आत्मो आपल्या चेड्यांचेर देवाचो आत्मो तेंचे देवान तांकां अभिशेक केला आनी सगळ्या वायटांतली सुटका दिली. आनी ती 5 उठून 5 वरां म्हणटाली. तसो तिचो प्रॉब्लम सॉल्व जालो चेड्याचो. पूण ती अशी चेड्या पासत मागणें करताली न्हू, सो तिचें लायफ बदललें. कितें सांगता, हे दोनी वाटेन तलवारी परस रोमता न्हू देवाचें उतर. जरी आमी दुसऱ्या पासत मागणें करता तें आमकांय हें जाता, इफेक्ट जाता. तरी आमी म्हणटा एकदां, आवय हांव तेज्या पासत म्हाजें कितें, म्हाजेय प्रॉब्लम, तुजे प्रॉब्लमाक पळोवं नाका, तूं दुसऱ्याचे प्रॉब्लम सॉल्व कर. कित्याक हें उतर कसलें, दोनी वाटांनी पातले तलवारी, दोनी वाट्यांनी आमचेशी रोमता न्हू. जो आत्मो आनी सांडे मेंढरू दोशी जाता, थंय पर्यंत ते रिगो शकता. आतां दोतोराचें वखद ह्या साण्यांनी बीन वयता, वचना न्हू. म्हणजे खंय खंय वचना डॉक्टराचें उतर, डॉक्टराची सगळी मेडिसीन, पूण हे देवाचें उतर दोनी पाटींनी म्हणजे सगळे भितर ते रिगो शकता. जेन्ना आमी उलयता तेन्ना इवन कितले बोन कॅन्सर डॉक्टरा कडेन बरें ना जायना, पूण हे जेन्ना देवाचें उतर उलयता न्हू, तेंचे भितर हे हाडांनी वयता आनी हें बरी जाता. ती कितल्यो गोवायकी युट्यूबाचेर आसा. आनी ते मनशाच्या थँक्यू जिजस, मनशाच्या काळजाचे ओतरे चिंतना तपासून ताचे विशयी आपलो निवाडो दिता. काळजान आमचे कसले आवडे आसता न्हू न्हू, आमचे काळजान कसले आवडे आसता, संवसारी भाशेन न्हू ना. काळजाचे आवडे म्हाजे, जेन्ना हांव देवाचें उतर मेळच्या पयलीं म्हाजे खूब काळजाचे आवडे संवसारी, म्हाजें अशें लायफ अशें अमकें म्हणजे जोडूंक जाय, अमकें काम करून पयशे करूंक जाय आनी अशें करूंक जाय, थंय भोंवंक जाय, भोंवपाचें बीन काळजाचे खूब ओतरे आसले, डिजायर आसले. आनी आमी पयलीं वयतालीं जेजू मेळच्या पयलीं, जोडले भोंवतालीं सगळ्याक. पूण काळजाचे ओतरे पासून तपासून तो निवाडे दिता तेज्या उतरा प्रमाणें.
म्हाजे सगळे डिझायर बदलले. मागीर म्हज्या काळजाचे दुसरे डिझायर आसले. जेन्ना हे देवाचें उतर वाचून देवाचें उतर उलोवन स्वत मानूंक लागले, सगळे काळजाचे उतरे तेजे येवजणे प्रमाणे जाले. आतां चिंतनाचेर आमी चिंताले न्हू, चिंतना येता आमकां आदली सगळीं पुर्वजां काळाची. हे देवाचें उतरूच आमच्या चिंतना निवाडो दिता न्हू. ब्रदर खूब बरें एग्जाम्पल दिता. आमची चिंतना आमी एक कावंट करया म्हणटा 1 to 10. एक ती 10 पर्यंत आमी कावंट करया आनी मागीर मदींच हालेलुया प्रेज जाल्यार मागीर उडास उरता ना न्हू. उरता उडास मागीर ते आमी कितें चिंत्ताले पयलींचें आं. आनी देव म्हणटा आमकां आदल्या घडण्याचो उडासूच करूं नाका. पुर्वजां काळार आमच्या जाणट्यांनी कितें करून दवरलेलें आमकां आजुनूय. कोण एक भयण सांगताली ते दिसा, आपणाक कोणी तरी सांगलां तुज्या घरान कितें करून दवरलां, उतरान आसा ती ते कोणी सांगलां एनॉयटेड पर्सन. कोणी सांगलां देवाचें उतर पुरगोडटा तेणी म्हणून म्हणटा आपणें स्वत मारला. तशें आसा खंय. जेजू केन्ना हांवें तिका विचारलें, आमी सगळीं आतां आमी हांगा जेजून कितें केलां तें आमी करपाक जाय. जेजून कोण येयलो ताका सांगलें तुज्या घरान कितें पुजलां म्हणून बायबलान आसा ना न्हू. आमी बायबलान कितें आसा तेंच आमी स्वत मानूंक जाय न्हू. हांवें तिका सांगलें जेजून कोणाक तरी सांगलां तुज्या घरान कितें केलां म्हणून, तुका ताका लागून तुका त्रास जाता म्हणून ना न्हू. तेणें सुटावो दिला. गॅलेशियन 3:13 आमकां दिला न्हू. सगळें आमकां श्राबांतले देवान सोडयलां तसलें सगळें हितूंतली. गॅलेशियन 3:1 सांगता आमकां गिन्यान नासलेलें आनी तसल्या हेचेर आमी गाडयापणाचेर बीन विस्वास दवरता जाल्यार. सो आमकां हे चिंतनाची ही चिंतना आमकां खंय पावयता. आतां कितलीं वर्सां ती चिंतता आनी देव आमकां कितें सांगता आदले चिंतनाचे सोडून दिया म्हणटा. आदल्यो घडण्यो सगळ्यो नवी मनशां आमकां हितूनय सांगता न्हू. 2 कोरिंथांची चिटी सांगता न्हू कोरिन्थांकर 2 Corinthians 5:17. When we join to the Christ, we are new creation. सो आमी तेन्ना जेजूक एकठांय जाता तेन्ना आमी न्हू पोरणें सगळें गेलें, पोरणें गेलें. आमी आजुनूय पोरणें घेवन बसता न्हू. आमी नवी मनशां म्हणजे आमी जेजू भाशेन जावंक जाय. जेजूची चिंतना तेजी इमिटेट आमी सगळें तो कितें करता तें आमी करपाक जाय आमच्या लायफान. आमी आजुनूय आदलेंच करता न्हू. आदली कोणी सांगलेलें हे भयणी भाशेन तितूनसून आमी भायर सरोंक जाय. कोणी म्हणटलो आमकां श्राप आसा. बायबलान ना, ओल्ड टेस्टिमेंटान आसलें. आमी आतां न्यू टेस्टिमेंटान आमी जेजू आमी आमकां सगळे जेजू वरवीं आमी नवी मनशां जालेलीं आसा. ओल्ड टेस्टिमेंट म्हणजे ओल्ड कितें जालालें कोणी श्राप बीन कितें सगळें आमकां आमी चिंतूंक जाय. आमचें सगळें चिंतनाचेर आसा, आमचेशी आसा. आमी म्हणटा कोणी आमचे हात धरलो आमचें पयलींचें लायफ वयतलें. हात धरलो जाल्यार ना न्हू. आमी ते ट्राय करूंक जाय न्हू. आतां आमी आयकलां आमच्या चिंतनाचेर कोण निवाडो दिता हें देवाचें उतर उलोवन आमी तितूनसून भायर सरोंक जाय. आमी एग्जाम्पल दिलां न्हू. 1 to 10 म्हटल्यार म्हणटकूच आमी जर हालेलुया थँक्यू जिजस म्हटल्यार आमचें तें अर्दें उरता कावंट. तशेंच हें चिंतता पळय आमी कितें तेन्ना आमी जर देवाचें उतर घेवन वखाणी करीत बसून जाल्यार आर्गां दीत जेजून आमचे पासत कितें केलां खुर्साचेर तें बसून आमकां तितून भायर सरता न्हू आमी ना. सो आमकां कितें सगळें हेजो आन्सर कितें आसा फक्त हें देवाचें उतर. कोणी म्हणटा न्हू आमकां कित्याक वयता वेगळी मागण्यांक न्हू म्हणिना कितें जाता म्हणटा न्हू. सद्दां 8 दिसांनी कित्याक वयता, कित्याक सद्दां देवाचें उतर आयकता, कितें चेंज जाता. जरी आमकां कळना भितरसून आमचें चेंजिनस जाता. एक एग्जाम्पल, एक बाय आसा आनी एक बॅग आसा. बॅग सारकें लवलेलें आसा, सारकें डटी जाला. आमी जर तें बायन घालीत परत काडीत कितें जातलें तें बॅग डटीत उरतलें साफ जातलें न्हू.
तशेंच आमी जितलें देवाचें उतर आयकता 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 आमचे भितरलें मेळपण जे जरी आसा तें केन्ना कितें जाता तें आमकां खबर ना न्हू. ताका लागून आमी हें देवाचें उतर बायबलूय सांगता आमकां आयकोच रावंक जाय न्हू हें देवाचें उतर न्हू. तेन्नाच भावार्थ येता. आनी आख्खो न्यू टेस्टिमेंट बायबल डिपेंड आसा हेजेर डिपेंड आसा भावार्थाचेर. भावार्थाचेर न्हू. जर आमचेशी भावार्थ ना जाल्यार म्हणजे कामां जातली न्यू टेस्टिमेंटान कितें आहा तें आमचें सगळें घडोवन येतलें ना न्हू. ना न्हू. सो आमकां भावार्थ जाय जाल्यार कितें करूंक जाय आमी हेच देवाचें उतर आयकोच रावंक जाय. एकदांच न्हू आयकोच रावंक जाय कंटिन्यू. आमचे एकदां प्रॉब्लम कित्याक सॉल्व जायना आमी कंटिन्यू देवाच्या उतरांत रावना. जॉन 8:31-32 सांगता न्हू आमचे डिसायपल कोण देवाच्या उतरांत कोण कंटिन्यू कोण रिगून रावता आनी मागीर तो सांगता तुमी सोच जाणा जातल्यान आनी स्वतूच तुमकां स्वतंत्र करतले. केन्ना आमी जेन्ना पयलो पार्ट 31 करीत जाल्यारूच 32 आमच्या जिवितांत काम करतलो. आमी कंटिन्यू म्हणजे रिगून तर रावले देवाच्या उतरांत रिगून रावंक जाय आमी. तेन्नाच आमच्या जिवितांत आमकां जें कितें वायट उतरां येता ती भायर सरतली. प्रॉब्लमांक पळोवन आमकां येता न्हू गायी बीन सोंपपाक येता तेन्ना केन्ना आमच्या तोंडांसून भायर सरतली जेन्ना आमी हे देवाच्या उतरांत रिगून रावतली तेन्नाच आमच्या जिवितांत चेंजिनेस येतले. बेश्टे येवचे ना. आनी तें कोण करतलो पवित्र आत्मा करतलो न्हू. तें आमी चिंतूंक जायना. पवित्र आत्मा करतलो. म्हाज्याय लायफान खूब वायट संवय आसल्यो वायट उतरां आसलीं राग येतालो. जितलें देवाच्या उतरान कंटिन्यू रावली तितून सगळें येयना न्हू येता पूण रोखडीच सोयरानां जाता. जितू हें तुजे कडसूच न्हू हें तुज्या बायबलान ना. ही चिंतनां आहा ती बायबलान ना. ही वायट चिंतनां बायबलान ना. सो ती हांवें करूंक जायना. आमी जायते पवित्र आत्मा आमकां शिकोयता. पवित्र आत्मा आमकां कंडेम करिना. पवित्र आत्मा आमकां जेन्ना पवित्र आत्मा येता तेन्ना खरो आमी जरी मिस्टेक केली एक आवय आपल्या भुरग्याक कशी बरी पसयता मिस्टेक केल्यारूय न्हू तसो पवित्र आत्मा आमकां तो आमकां कोणाक हें करूं नाका तें करूं नाका तो सांगिना. पूण देवाचें उतर आमी वाचता तेन्ना आमकां तो कन्विन्स करता. तो कोणाक कडेन उलोय नाका तूं हेजे कडेन उलोव नाका तें हें कर तो केन्नाच सांगचो ना. तो कित्याक पवित्र आत्मा कितें सांगता दुस्मानाचो मोग कर आनी तो आमकां सांगचो ना कोणा कडेन उलोवंक जायना कोणा कडेन हें करूंक जाय. तो पवित्र आत्मा केन्नाच सांगचो ना कित्याक तेणी बरयलो दुस्मानाचो मोग कर म्हणून आमकां. सो पवित्र आत्मा आमी बेश्टे केन्ना केन्ना पवित्र आत्म्यान सांगलें ना ना केन्नाय बायबलान कितें आहा तोच सांगतलो तो. पवित्र आत्मा आमचे कडेन कसो उलयतलो हे उतरान हें बरयल्ल्या उतरानूच उलयतलो. बाकीच्या संवसारी उतरान तो आमचेशी उलोवचो ना. कित्याक तो शिकोवणदार म्हटल्यार कितें शिकला बायबलान कितें आसा तेंच. आतां शीस पासून चिसांक कांय कळनासलें खारवी आसलें. तांकां जेन्ना पवित्र आत्मा येयलो तेन्ना तें कळ्ळें न्हू. पवित्र आत्म्यान तांकां शिकयलें उज्याच्या रुपान तो जिबलेच्या रुपान येयलो न्हू पवित्र आत्मा पंटेकोस्त दिसा. तेन्ना तांकां कळ्ळें कितें शिकयलां तें कोणी उडास केलो पवित्र आत्म्यान न्हू. आमी जें कितें शिकता न्हू शिकोवंक जाय आं शिकानासतना आमकां तो उडास करचो ना. हें देवाचें उतर जें शिकता न्हू तेंच आमकां तो उडास करतलो. जेन्ना आमी केन्नाय आमी कोणाक कावन्सिलींग कोणाक देवाचें उतर परगोटूंक उबी रावता तेन्ना पवित्र आत्मा आमकां उडास करतलो. लूक 12:12 सांगता पवित्र आत्मा कोणा कडेन आमी उबी रावतली आनी आमकां कळना न्ही ती कोणा कडेन कितें उलोवंक जाय हो पवित्र आत्मा आमच्या तोंडांत उतरां दितलो. सो आमी देवाक आर्गां दिवया. आमी सदांच आमच्या जिवितांत वखाणी करपाक जाय न्हू देवाक. आमकां दुखता जाल्यार आमी आर्गां दिवंक जाय. हे दुखता म्हणूंक जाय न्हू. कित्याक आमी आर्गां दिवंक जाय जेजून ऑलरेडी आमचे पासून सगळें करून दवरलेलें आसा. दूख दुयेंस पिडा सगळी खुर्सार घेवन मेलोलो आसा. तेजी आमी फक्त वखाणी करूंक जाय. वखाणी करता तेन्ना जायतें खूब बरेंपण जाता. जेन्ना आमी वखाणी करता तेन्ना देवचार पॅरलायज जाता. साम्स 8:2
देवचाराच्यो मांड्यो पिसडून पडटा म्हणटा. आनी आमी न्यू टेस्टिमेंटान पाऊल आनी सालाद हें करतालो, वखाणी करताले तेन्ना बंदखण कितें जालें? तुट्टा. बंदखणीसून तांकां वाट तयार जाता. जेन्ना आमी वखाणी करता तेन्ना, देवाचें बरेंपण करता तेन्ना आमच्या जिवितांत जायत्यो हें आसतल्यो न्हू, बंदखण्यो दिश्टी पडटा आमकां, त्यो वखाणी करता तेन्ना तुट्टा. ओल्ड टेस्टिमेंटान जेरिको वॉल म्हणून आसलें, तें कोणा कडेन तुटनासलें. जेन्ना ते 7 दीस वखाणी करता, जेरिको वॉल मोठा न्हू. जतसो राजा, तो 3 राजाचे तेजे सैनीक आसले, तो वखाणी करता तेन्ना तेका जैत मेळटा न्हू. ते राजा आपणाचे तेवटेन तेका कांय करूंक ना, तेका झगडी करनासतना तो जैतिवंत जाता. तशें आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी वखाणी करता तेन्ना हें सगळें बरेंपण आमी साम्स 103 पळयलां न्हू. आनिकूय आमकां बायबलान कितें बरेंपण आसा तें. सो आमी सगळो गोत आमच्या जिवितांत कितें ना जाल्यार आमी वखाणी करूंक जाय. आमी आतां आमकां जिबेचे देण्यानूय एक वखाणी हायेस्ट प्रेज म्हणटा हेका. सगळ्यांत व्हडटी हें आर्गाची भेट हे जिबेचे देणे. सगळ्यां कडेन आहा न्हू जिबेचे देणे. सगळ्यां कडेन आहा न्हू जिबेचे देणे. ती व्हडल्यांतली वखाणी देवाक. आमकां कितें कळना, आमी जिबेचे देणे आनी आमकां चिंतपाची गरजूच ना. कित्याक जिबेचे देणे उलयतना आमच्या मनाक कांय कळना कितें म्हणटा काय. पूण आमी खोशी जावंक जाय जेन्ना आमी जिबेचे देणे उलयता तेन्ना म्हजो बापूय, सुर्गीचो बापूय, जो म्हाका जल्म घातला संवसारान, त्या बापायक म्हाजी भाशा कळटा आनी देंवचाराक कळना. ताका लागून आमी खूश सांगूंक जायी आनी आमी उलोवंक जाय ती भास. आमी चिंतता कितें जालें, कित्याक लागून उलोवंक जाय, कितें म्हणटा काय हांव, कशें उलोवंक जाय. एक 6-7 म्हयन्याचें भुरगें, ताका शिकयता आवय बापूय उलय गो अशें म्हणून, ते आपुणूच उलयता न्हू. तशी आमची भास सांगूंक जाय बापा लागीं. सगळीं उबी रावया आनी आमी उलोवया जिबेचे देणे आनी सोत मानया. जें आमी दूख आसा, कितें आसा, येद्या वखदार वखाणटा तेन्ना सगळें आमचे अपराध बक्षिता, आमचे सगळें दूख देंवचाराचे कडसून येयल्यो ती मांड्यो सगळ्यो पिसडून पडटा. तेजी येवजण आमच्या बद्दल कितें आहा ती येद्या वखदार पॅरलायज जाता. पॅरलायज जाल्ल्या मनशाक चलोंक जाता. सो देंवचार पॅरलायज जाता जेन्ना आमी वखाणटा तेन्ना. सो देवाक आमी वखाणी दिवया. हालेलुया. दोळे धांपया सगळीं. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. शिखारा बरा 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 बरा. ओ शिरारा रा रा करा 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 करा. ओ रा बरा 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 रा 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 करा 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 करा. ओ रा बरा 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 रा 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 करा 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 करा. आमी जाणा जेजू येद्या वखदार आमी वखाणटा तेन्ना सगळीं देंवचाराच्यो मांड्यो आमच्या बद्दल आसा. देंवचाराचे ते रिपोर्ट, डॉक्टर रिपोर्ट येद्या वखदार सगळे चेंज जाता. सगळे ते देंवचाराचे कितें मांड्यो आसा, देंवचाराचे जे आमचे बद्दल प्लान आसा, तेजे येद्या वखदार पिसडून पडटा जेजू येद्या वखदार. आनी जायत्यो बंदखण्यो आसल्यो जेजू, त्यो बंदखणींतली सगळ्या जायत्या वर्सांनी आमी बंदखणीन आसली. एका चिंतनाचे बंदखणीन एका येद्या वखदार जेजू जेन्ना आमी वखाणटा ती बंदखण जशी पौल आनी शिराताची बंदखण तुटून पडली, तशीच आमकां सगळ्यांक त्या गुलामपणाची कसलेय गुलाम आसा येद्या वखदार आदल्या घडण्याचे पुर्वज काळांतले येद्या वखदार जेजू सुटका मेळटा म्हणून तुका आमी आर्गां दिता जेजू. सगळे जे वायट आमच्या भितर चिंतना, वायट चिंतना, सगळे हेचे डॉक्टर रिपोर्टाचे सगळे जे वायट येद्या वखदार सगळे हितूनसून पातकाचे बोगसणे जे आमकां कळोंक ना, येद्या वखदार आमकां जेजून सगळ्या पातकांची सगळ्या हितूंतली आमकां सुटका दिल्या. आमी आमकां हे शिकोवणे वरवीं कळ्ळां की आमी पातकी न्हू आसली, पूण पातकां आनी आमकां येद्या वखदार पातकाचो हे नेचर आसलो पासून जाल्यार जेजून आमकां आपणाचो नेचर, आपणाचें जिवीत दिलेलें आसा. खुर्सार मरो हें नवें जिवीत
आतां आमी जियेता ती आमी कोणूच न्हू, पूण आमचे सवय जेजू क्रिस्त जियेता. ह्या वेळार हे वखाणी वेळार जेजू आमच्या भितर तूं जियेता, आमकां ते अनुभव जाता आनी आमच्या भितर आसलेले सगळे दुयेंस पिडाचो, वायट सवय, देवचाराचो, मोडणेचो सगळे हेंचो नाश जाता येद्या वखदार जेजू. आनी आमी जेन्ना आमी जिबेचे देणे करता तेंकां आमकां डायरेक्ट एक रॉकेटा भाशेन आमी तुजेशी वेता जेजू. बापा सुर्गीच्या तुका आमी आर्गां दिता. हे तुजें हायेस्ट प्रेज, हे गिफ्टा पासत, जिबेचे देण्या पासत जेजू. आमी आमकां कितें कळना तें आमच्या पासत तूं विनंती करता येद्या वखदार पवित्र आत्म्या. जें कितें आमकां कोणा पासत विनंती करूंक जाय, कितें करूंक जाय आमकां कळना, तूं आमच्या पासत सारको रुदन करून येद्या वखदार विनंती करता. म्हणून बापा आमी तुका आर्गां दिता, दिनवासता. जरी आमकां ही भास कळना पूण आमी खूश जाता. तुका भास आमची कळटा ही येद्या वखदार. बापा सुर्गीच्या तुका समजता आमी कितें उलयता. जशें आवय बापायक आपले दान भुरगे कितें उलयता तें कळटा, तशें तुका कळटा म्हणून आमी संतोसता. ते पासत तुका आमी आर्गां दिता, दिनवासता. आमी जेन्ना वखाणटा तेन्ना आमचे स्वप्नान अपमान जे आमी कितें केलेलें आसा तें बोगशिताय, आमचे घाये, आमचे कितें वायट आसलें तेका वोकात लायता येद्या वखदार जेजू. आमी तुका आर्गां दिता. ते इगला भाशेन आमकां स्ट्रॉंग करता, तरणाटे पिरायेर पावयताय, मोगाचो कणवळेचो मुकूट घालतलाय म्हणून जेजू तुका आमी आर्गां दिता, दिनवासता. हें तुका वखाणणी, तुका वखाणणेचो. आनी जेन्ना आमी वखाणटा तेन्ना आमचे प्रॉमीस लायनार आमचे जे कितें बासयल्ल्या गांवार आमी रोखडीच पावता म्हणून जेजू तुका आमी आर्गां दिता. जेन्ना आमी तुजेर पातयेवन रावता आनी तुवें जें नवें कितें केलां येद्या वखदार आमकां सगळे नव्यो नव्यो हें सगळें तुवें नवें करून दवरलां. अरण्यासून सुद्दां वाट पाट जमनीसून उदक नदी व्हांवयसर थंय आमकां सगळ्यांक दिश्टी पडटा म्हणून जेजू आमी तुका आर्गां दिता, दिनवासता. जशी आमी वखाणटा येद्या वखदार जेजू सगळ्यांक बरेंपण मेवलां. सगळें दूख, सगळे श्राप खुर्साचेर घेवन तूं मेला जेजू सगळ्या मनशाचे. येद्या वखदार आमी वखाणटा तुजें बरेंपण जेजू. तुवें तें खुर्सार करून दवरलाय. आमची सगळी गरीबसाण घेवन तूं खुर्सार घेवन मेलाय. आमकां सगळ्यांक नवें जिवीत गिरेस्तकायेन भरचें पासत त्या पासत जेजू आमी तुका आर्गां दिता. सगळ्यांक येद्या वखदार जेजू तुवें लॉनान जावं हितून आसलेल्या तांकां सगळ्यांक सुटका दिल्या येद्या वखदार म्हणून तुका आमी आर्गां दिता जेजू. सगळे त्या लॉनाच्या गुलामपणाची सुटका दिल्याय आनी तुजे गिरेस्तकायेचें जिवीत येद्या वखदार आमच्या भितर ओतयला म्हणून तुका आर्गां दिता जेजू. तशेंच तुका आर्गां दिता. सगळ्या दुयेंसाचो नाश जाला. कसलेंय दुयेंस डॉक्टरान सांगलां तेका आनीक हें ना, बरें जावपाक आनी कांय हें ना. तूं येद्या वखदार जेजू त्या दुयेंसांतली पासून सुटका दिलेली आसा जेजू. तुवें नवें जिवीत दिलाय जेजू तुका वखाणटाचें. जायते जाणांक तुजें उतर परगडपाचें देणें दिताय जेजू. तूं वखाणटा तेन्ना जेजू तुका आमी आर्गां दिता, बोल्डनेस दिताय जेजू. जोण एकल्यांक बोल्डनेसान हें देवाचें उतर परगटूंक तुका आर्गां दिता जेजू. सगळे जे वायट चिंतना, वायट सगळे जे देवचारा कडसून येता तेजो सगळ्यांचो वायट चिंतनाचो, वायट उतराचो नाश जाता जेजू येद्या वखदार. सगळे बरेंपण तुजी उतरां बायबलान बरयल्ल्या त्या उतराचो पवित्र आत्मा आमकां उडास दिता आनी तेंच उलोवंक आमकां जोण एकल्याक शिकयता. आनी जोण एकल्याक जे आमकां कम्फर्ट मेवला तो दुसऱ्यांक दिवपाक येद्या वखदार आमकां उर्बा आमच्या काळजान डिझायर घातल्या म्हणून जेजू तुका आमी आर्गां दिता, दिनवासता. ह्या वेळार वखाणटा तुजी स्तुती करता जेजू. आमी सगळे जे दिश्टी पडना येद्या वखदार दिश्टी पडटा तुज्या नांवान जेजू. चलोंक जायना चलोंक जाता जेजू. तुवें वखाणटा तेजें दूख बीन सगळी गेलेली आसा, हात बाता सगळे तुज्या नांवान जेजू सगळें करता म्हणून जेजू तुका आमी आर्गां आनी दिनवासता. सगळे बरेपणा पासत तुका आमी वखाणटा. थँक्यू जिजस. प्रेज यू लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. सुर्गीच्या बापा आमी तुका आर्गां दिनवासता. ह्या वेळा पासत तुवें आमकां हें तुजें उतर परगटूंक हे सुवातेर तुवें आमकां हें बोल्डनेस कॉन्फिडन्स दिलेल्या पासत आनी तूंच पवित्र आत्म्या येद्या वखदार उलयलाय. तुवेंनूच आनी हें उलयलां त्या उतराचो जोण एकल्यांक समजणी कळलेली आसा, जोण एकल्यांनी घाटीक मारलेलें आसा. जेन्ना तांकां केन्ना तांकां प्रॉब्लम येता हें देवाचें उतर जें कितें शिकलां तें तांकां उडास करता आनी ते परिस्थितीतून तांकां भायर काडटा आनी तुका वखाणी दिवपाक, तुजें नांव वयर काडपाक आनी तांकां ते परिस्थितीतून इतली स्ट्रॉंग जाता आनी सगळ्यांक ती देवाचे आपणाची गोवायकी दिवन जेजूशी लागीं हाडटा म्हणून जेजू आमी तुका आर्गां दिता, आर्गां दिता. सगळें बरेपणा पासत
जे तुवें करून दवरलेल्या पासत तुका आर्गां दिता हे घरा पासत जे आमकां आदार येता JCILMचे टिमीक तेजेय पासत जेजू तुवें तांकां भरपूर आशिर्वादान भरलेले आसा नॉर्थ सावथ इस्ट सगळ्यांक जेजू आनी तशीच एक JCILM घरां तशी कोण हॉलां जायते तरेची आदार दिता आपणाचें घर उक्तें करून देवाचे उतराक जेजूक आमंत्रण दिता तेंचे घरा पे पासत जेजू जायतो आशिर्वाद देंवयलेल्या पासत आनी तशेंच जाकुयाक म्हटलें ह्या घरान एक तारण मेवलें तशेंच जोण एकल्याच्या घरा बयान येद्या सल्वेशन तारण मेवलें म्हणून तुका आमी आर्गां दिता जीं घरां उगडटा आनी उगडटलीं तेंच्याय पासत जेजू आदी फुडेंच आमी तुका आर्गां दिता ब्रदर जॉन्सना पासत जे सुवातेर आसा थंय ताका आदी फुडेंच ताका भरपूर आशिर्वादान भरलेल्या पासत जेजू आनी तेजे फॅमिली पासतूय जेजू आनी जी जायते आमचे ब्रदर सिस्टरी टीम मेंबरां जायते एनॉयटेड प्रिचर तांकांय जेजू तुवें जायते तेंचे फॅमिलीचेरूय तुवें भरपूर आशिर्वाद देंवयलेल्या पासत तुका आमी आर्गां दिता हे जेवणा पासत जेवण हाडटा तेंचे पासत तो आमकां एक्स्ट्रा येता तेजेरूय तुवें एक्स्ट्रा आनी जायते ब्लेसींग देंवयल्या पासत तेजे फॅमिलीचेर म्हणून तुका आर्गां दिता तशेंच हांगा जल्म येयले जमा जालेल्या तेंच्या पासतूय जेजू तेंचे फॅमिलीचेर सगळ्यांचे तुवें आशिर्वाद भरपूर वतयलेल्या पासत जेजू तेंचे गाडये तेंचे वावराक सगळ्याचे तुवें वाडयला आनी आशिर्वाद भरला म्हणून जेजू आमी तुका आर्गां दिता दिनवासता आनी एक घराब्याची फॅमिली पासत तांकांय तुवें जायते तेज्या भुरग्या बायले गांवान सगळ्याचे तेजो Psalms 91 सगळे आशिर्वादान भरलेल्या पासत म्हणून तुका आमी आर्गां आनी दिनवासता हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन.